येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. आयतारा कारापूर सरवणचे ग्रामसभेत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा वयल्यान जालो बोवाळ. पुलिसांच्या हजेरेत घेवची पडली ग्रामसभा. कुट्टाळे घरार कोसाळे पालसण. घराचे जाले लुकसाण. घरातली सालवार. उत्तरेत गोंय कापार करून सनबनात येतात दक्षिण गोंयांत. आंबेली आनी वेळसांव ग्रामसभेन गाजलो सनबनाचो विशय. दक्षिणेत जावपी सनबनाक केलो थळाव्यांनी खर विरोध. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. आयतारा कारापूर सरवणचे ग्रामसभेत ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा वयल्यान बोवाळ जालो. ग्रामसभा पुलिसांच्या हजेरेत घेवची पडली. पळयात. आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटान जी कामां केली पळय ती सगळी कामां व्हिडिओ केली सगळी घेतली. पायपलाईन घेतली ती काढली. संबंधित रियल इस्टेट कंपनी कडल्यान मंजुरी खातीर तांकां कसलीच फायल मेळूंक ना अशें पंचायतीन स्पश्ट केले. ताका लागून गांवची साधन संपत्ती धोक्यात येतली आनी व्हड प्रमाणात पर्यावरणाची नाशाडी जातली असो आरोप ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाक केला. या मेगा प्रकल्पा खाला कारापूर गावात 1 लाख चौकोन मीटर जमनीचेर 1700 भूखंड विकसित करपाचे आसात असो आरोप ग्रामस्थांनी केला. जाल्यार प्लॉट उदरगत करपाक एनओसी दिला. मेगा प्रकल्पाक एनओसी दिवंक ना अशें सरपंच तन्वी सावंत हिणें सांगले. आयचे ग्रामसभेक गांवकार व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. प्रत्येक विषय परत येयले, सगळे विषय परत येयले आणि काय ना निकाल कांयच जायना. हेजे परत तेच विषय येता. हे भायले येता जेका म्हणजे गांवचे जे कंप्लेंट घालतात. हे सरपंच पंच एक्शन घेनात जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? म्हणजे सरपंच पंच पळयत ना तेंचेर घेवंक जाय न्हू, निकालाच काडूंक जाय न्हू. प्रत्येक ग्रामसभेत 3 वेळाचे प्रश्न तेच फावटी 3 ग्रामपंचायती एका मिटिंगेक प्रश्नच सुटना. प्रश्न सोडूंक जाय न्हू हेंच्यांनी. आयज कितके इश्यू आयले पयशे? आयज 4-5 विषय येयल्ले परत ते. थोडे बारीक सांडपाणीचो विषय आसलेलो, थोडे गार्बेजीचो विषय आसलेलो. पण आमी गार्बेजीचो विषय सुटावो केल्लो आसा. आमची गार्बेजीचे आमी कलेक्शन स्टार्ट केल्ले आसा. सो ग्रामस्थांक आमी सांगला की गार्बेजीचो विषय आमी सुटयलो. त्या भायर सांडपाणीचो विषय येयल्लो की लोक जे आसा ते आपली उदक जे आसा घरांचे सांडपाणी ते भायर गटरांत सुट्टा. तेजे बी इन्स्पेक्शन जातले. हांव सेक्रेटरी स्थानीक पंच तेजे इन्स्पेक्शन करतली आनी हे प्रॉब्लम लोकांचे हेल्थाचे प्रॉब्लम हे आमी ते सॉल्व करतले. आनी मेन जो विशय आसतलो आयचे ग्राम सभेन की 5 स्टार मेगा प्रोजेक्ट हो असो तेंच्यांनी दिल्लो. आनी ग्रॅबिंग ऑफ लँड, हे ग्रॅबिंग ऑफ लँड बी कांय ना, तेंची पर्सनल प्रॉपर्टी आसा ही. आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा पळय हे जे तेंच्यांनी लेटर केला ते लेटरूच फॉल्स आहा. कारण मेगा प्रोजेक्टाक अजून आमी काय एनओसी दिवंक ना. आमी फक्त प्लॉट डेव्हलप करपाक एनओसी दिला. लोकांनी हो बेश्टो विषय मोठो वाडयला. तेका लागून आमी तेंची समजूत काय घातली आनी आयज ग्रामसभेन मेजॉरिटी तो एप्रूवय जालो. पुलिसांक आमी हाडपाचो कारण म्हळ्यार कशें जालें की आमचे पंचायतीन ह्या दिसांनी तेंची नांवां घेयना. म्हाका आमच्या लोकांची नांवां घेवपाची ना की 2-3 जाण अशे आसा की ते पंचायतीन येता आनी सारके मोठ्यान एक आता हांव लेडीज सरपंच आहा मोठ्यान आवाज करता आनी आमच्या आंगाचेर येता. इवन हांवें सीसीटीव्ही कॅमेराची बी हांवें ऑलरेडी हे केल्ले आसा. सीसीटीव्ही कॅमेरा मागला कित्याक पंचायतीन म्हाज्या आंगार येता, सेक्रेटरीच्या आंगार येता. ऑलरेडी आमी पुलीस स्टेशनानूय हे सांगला. पण हे लोक जर ग्रामसभेन अशें आमकां एटेक करूं शकताले कित्याक कारण हांव एक लेडीज सरपंच आसा. तेका लागून आमी पुलीस प्रोटेक्शन आपयलें. इश्यू खंयचो आसलो? आज मेन इश्यू आसलो की वयर
इनलिगल प्लॉट म्हणून अशें लोकांनी सांगलें की बाबाचे ते इनलिगल प्लॉट म्हणून, पण ती तेजी जागा, तेजीच प्रॉपर्टी, पण थोड्यांनी घातले की ते जागा कोणाची कब्जा केल्या आणि हे ते, पण तशें कांयच ना, सगळे तेजीच प्रॉपर्टी म्हणून त्यांनी ते प्लॉट केला, इतलोच विशय आसलो. लोक लोक थोडे कितें करूंक सोदता की प्रॉपर्टी आपण डेव्हलप थोडे कितें थोडे आमच्या डेव्हलप जाल्लेच जाय, कित्याक आमचे खंय भुरगे थोडे आतां खंय पोटाक लागतले, कामाक लागतले, आमच्या जाग्याचो आमच्या गांवाची कितें सुदारणा जातली मातशी, आमच्या फाटल्यान कितें सुदारणा जातली. आता पयल्यात तुमी सांगले की कितली सुदारणा जाल्या ती, सो हो प्रोजेक्ट करून म्हाका दिसता की आनीक सुदारणा जातली. एनओसी मेळ्ळा काय म्हणटा, एनओसी दिला त्या एनओसी म्हणजे अजून त्यांचे पंचायती एनओसी पावोंक प्लॉट मारला म्हणून एनओसी दिले. प्लॉट करपाक फुडें कितें तें अजून तांकां हे जावंक ना, एप्रिल म्हणजे आनी कितें येवंक ना फुडें कितें म्हणजे गांवकारांचो सपोर्ट आहा सपोर्ट. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खंडगांवकार आनी संगीता ओली. राज्यात पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आयतारा कुठ्ठाळी वाठारात क्लिफ वास हांच्या घरार पालसाण कोसळ्ळें. या घडणुकेत घराचें लुकसाण जालां. बरें म्हण बरें घरातली सालवार जाली. पळयात पुराय बातमी. धाकलो आवाज चलयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येवन म्हणून मागीर ओम पडल्यार आपूण पळयता वचोन आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळें जाणां विचारलें आनी सगळें उदो येवन बी आंगार पडलें. हांव मागीर धांवन तिका येयलें. काय जावं ना तुका? ना कांय जावना सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो. आमकां भरपूर वर्सांनी जेवण येता म्हणून मामी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली. आनी भुरगीं घरा आयली, आयज संडे जावन भुरगीं घरा आयली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन. आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता, जायते जाता. हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो, तुका जायते कडेन जावंक पडटा, लँडस्लायड जाता. आमचो मडगांव MLA संतोष पानोकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून. पण आय थँक माय बोथ MLAs, माय पर्सनली MLA हातून वास आनी मडगांव MLA संतोष पानोकर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले. लँडस्लायड जाल्लो आनी एक घर डॅमेज जाल्ल्या, ती बायल भितर आली, ती मिरेक्युलसली एस्केप जाली. कितें सिट्युएशन आहा सद्याक आनी कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सगळें आयज आमी पडटालीं नो पालमार माडान ते गांव कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपाक येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरो बी भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते घरो मातशे नोड्याचे आसा. ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदें मोरमुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा. तो वास्को साकून हांव ताका हांगासर कालच्यान आनी बरें करून दाखयलें. वास्को साकून तो हांगासर एक्सपोर्टार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा. आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता तो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळय आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें. सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्याक इंजरी कांय ना तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली. ताची माय किचनान हाडली, ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणटा ती भायर सरली, ताका लागून ती बरी सेफ जाली. आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब अतुल वास तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला. हांव मुद्दाम येयला की हे जें घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वासाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा. हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं. सो आमदार म्हणटा आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठ्ठाळेचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणें सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले, मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. हांव फक्त एज फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा हातून बाप आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पयलें जें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दुमूर पासून ते घरांतल्यान किचन बीन तेजे फाटले आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनाक. बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो.
दर वर्सा सनबर्न हो वादाचो विषय जावन रावता. ग्रामसभेत लेगीत सनबर्नाचोच विषय गाजता. आंबेली पंचायत ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी दक्षिणेत जावपी सनबर्नाक खर विरोध केला. तशेंच गोंयकारांक रोमी लिपीचो हक्क दिवपाची मागणी ह्या वेळार ग्रामसभेत लोकांनी एकमतान मान्य केले. गोंयांत सनबर्न बरीच वर्सां जाता. पहिल्या वर्सा सावन ताका खर विरोध जायत आयला, पूण तितल्याच नेटान तो सेलिब्रेट जाताय बी. आता खंय तो उत्तरेंतल्यान दक्षिणेत येवपाचो आसा. उत्तरेत गोंय काबार करून सनबर्न आता दक्षिण काबार करपाक येता. आमचो खर विरोध आसा. आमकां आमची भुरगीं काबार जाल्ली नाकात असो एल्गार कांय राजकारण्यांनी आनी विविध संघटनांच्या वावुरप्यांनी केलाच. ताचोच विरोध आता ग्रामसभेंनी जावपाक लागला. रोमन लिपी आमकां कितें जालें, जायते आमचे क्रिस्तांव आसात, हिंदू भाव आसात, तर आमकां एक कोंकणी भाशा जाय कळ्ळें तुका. आनीक हिंदू नाकाय म्हूण अशें नाकाय, हिंदू लोकांकूय जाय आनी क्रिस्तांवूय लोकांक जाय. आनी आमकां ही भाशा आमकां रोमन लिपी म्हणटा आमकां फुडाराक सांबाळपाक जाय, कित्याक ही आमगे फुडाराक चलत रावपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार सानबर्नाचेर आमी विरोध अशें नाय, पूण विरोध म्हणल्यार कितें तितून जाय तें आनी एडिशनल पडटा. ड्रग्स आसताय, मागीर तिकडे पिवपाक शुपेज, लोक भायलो येता, सामानाय डिसिप्लीन सामानाय, हिंगा रावडीगिरी कोताय. ताका लागून आमी सानबर्न हिंगा नाका, आमी सानबर्न ओपोज कोताय. आनी सगळ्या लोकांनी सांगिलां आमगे रोमन लिपी हें आमकां जाय, प्रपोजल जायो, आनीक सानबर्न आमकां हिंगा आमकां नाका म्हणून. आयज आमच्या आंबेले गांवांत जी ग्रामसभा आसलेली आनी त्या ग्रामसभेक आख्ख्या लोकांक इन वन वॉयस आमकां सावथ गोवान तर सनबर्न नाकाच म्हणून निशेध घेत मारला. आनी आमकां गोंयची रोमी लिपी पळय आहा ती आमकां हक्कान आमकां दिवची. आमी कोणा कडेन भीक मागनात आनी आमी कोणाचो अधिकारूय तेजेर आमी काडून घेनात. आमकां एज पर द लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीजा प्रमाणे जे कायद्यान बसता त्या प्रमाणे आमकां रोमी लिपीचो हक आमकां गोंयकारांक दिवचो. आनी मायनॉरिटीजूच म्हणून न्हू, इन दीस minority language does not mean minorities. It is the minority spoken language in Goa. and थोडे आमचे मेजॉरिटींतले लोक ती रोमी लिपीन बरयता, थोडे जाण तशेंच आमचे कारभार पळय चलता आमचे जायते गोंयकारांचे, इट इज इन रोमी लिपी. सो ती रोमी लिपी आमकां जाय म्हणून सारखे एकूच वॉयसान आख्ख्या ग्रामसभेन लोकांक मान्य केला. आनी तशेंच ते सनबर्न म्हणटा ते आमकां गोंयांत नाकाच, पूण सावथ गोवाक तर ते आमी येवंक दिवचे ना आनी आमकां ते सावथ गोवान सनबर्न नाका. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. वेळसांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध केलो, जाल्यार रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपाचो थाराव ताणें ह्या वेळार घेतलो. ह्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी प्रस्ताव मान्य केले आनी दोनूय थाराव एकमतान सन्मत जाले. पळयात. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोरची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे हितू सावथार नाक म्हणून. आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें. आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशें सेकंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपीचे आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां. आनी ती कित्याक बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक. आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज आसले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले. सरपंच एलोंग विथ डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडवड जालो आहा, बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून. तेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला
कितले एक्सिडेंट जाले, कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावताक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केला, एप्रूव केला. सो हें बरी वस्त आमच्या वेलसांवपार्ली रिसोर्सी पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता, हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जाला. आनी हेका लागून ही 2 रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान मोद दिसली, कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलेय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केल्या. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा कवळेची ग्रामसभा वेगवेगळ्या उदरगतीच्या विशयाचेर तशेंच नव्यान डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याची अवतिकाय कोयराचेर जाली. घरांचे झाड कोसळ्यार घरधन्यांक लुकसाण भरपाय रक्कम 2000 रुपया वयल्यान 10,000 रुपया करपाचो थाराव थळाव्यांनी ग्रामसभेत संमत केलो. पळयात पुराय बातमी. आमच्या कोण पंचायतीन जायते प्रश्न आसले. एक म्हणजे रस्त्याचे, दुसरं म्हणजे गटाराचे, तिसरं म्हणजे आमची शाळा प्रायमरी त्याच्या सायडीन जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टरांची शाळा बांधलेली थंय शाळेचे बरें बरें मटेरियल तो घेवन गेलो आनी ती कचरोपट्टी आनी नळे सगळी घाण तशीच हाडल्या. कारण ती भुरगे ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा शाळेन शिकतात, थंय जहाजान डेंगू जावपाचें आहा, ती तांणी मातशें बेगीन तें सामान व्हरचें. दुसरी गजाल तुमकां खबर आसतली, रस्तो आमचो 15 दिसांनी रस्तो कपलेश्वरी 2 आंब्याडो काबार जावन गेलो. थंय जायते लोक पडटात, जायत्या लोकांनी कांय पंचायत जाले. तशीच लोकांची मागणी आसा की 2 आंब्याकडे थंय झाडां आसा आंब्याची, मोठी मोठी झाडां, तेजेर चर्चा जाल्ली. ही झाडां सामकी डेंजर आहा, ती झाड मोडलें जाल्यार खंयची एक फॅमिली खूब लुकसाण जातलें. म्हणून ती झाडां जाता तितली बेगीन मारची म्हणून आमी ठराव घातलेले. तशेंच आज एक प्रिया धरपड सारकेली एक गरीब बायले लायटीक लागून धमकी दिता अशी हांवें खंयची पंचायतीक पळोवना. पंच लायट घेवपाक लागून धमकी दिता. आयज ही पंच सुद्दां धमकी दिवपाक लागली. आयज जे विशय जाले आमचे पंचायती ग्रामसभेक 9 मेंबर आशिल्ले ते फक्त एक 4 वर्डांत तेचो डिस्कशन जालें. आनी ती पंच जी आसा ती मातशी चड खूब सुबेज उलयता. खंयच्या जर पंचायतीचें इलेक्शन उबें जाता जाल्यार त्या पंचाक मेन म्हणजे शिक्षण जाय. जेन्ना मनशाक शिक्षण आसा त्या मनशाक आपले इतलें नॉलेज कळटा, बाबा आपूण कितें उलोवया खंय कितें उलोवया हें खबर आसपा जाय. म्हणून पंचायती पंच मेंबरां सदांच शिक्षण हें म्हत्वाचें आहा. इतलें हांव मागता. ही स्कीम अशी न्ही, केशव सेवा साधना म्हणजे संस्था आसा जी गोंयान गरीब भुरग्यां खातीर अनडेवलप्ड एरिया जे आसा ते खातीर ते एरिये वचून त्या शिक्षणाचे मोठे कार्य करतात. त्यांचे खातीर हॉटेलां उबारलेली आसात. काणकोण सारक्या नेत्रावळी ज्या भागाक आमी आजून मागास समजतात ते मागास कोण ना. डेव्हलपमेंट खातीर सजेशन कितें आसा पळय क्रॉस ड्रेनेज आनी बाकीची खूब आसा कामां. एक मोठे कल्वर बांदपाचें सगळ्या कोवळ्यांनी कामां आसात. गालशिऱ्यान रोड अर्दवट उरला तो आतां पूर्ण जावपाक जाय. ही सगळीं कामां आतां पूर्ण करून घेतल्या. गालशिना रोड जो आसा तो आख्खो काबार जाल्लो सारको सामको पोटोल व्हडले व्हडले पोटोल पडले आहा. ताचे खातीर कितें करतले? ताचे खातीर आमी फॉलोअप केला. गोवाय बाबा ते रेगुलर वता वाडले आनी सोमाराच्या फाटल्यान चालू फाटली कडेन अशें प्रॉमिस केला. जाल्यार तेंच्यानी करून ना ते हेणी पय घातलं कोणाक हाडून मार घातला तुमी कितें करता काय आनी मागीर तेंचे घालून दिता म्हणल्यार जाल्यार ते हे रिटर्न परत उलयता तुमी कोणाक हाडून मार घातला तुमी कितें करता मागीर ते गेले गेलेच ना मागीर घातलेच ना मागीर काम करना. मागीर हांवें शुटींग सराक सांगलें म्हाजें काम जावना लायटी कनेक्शन दिवंक ना लोकांक सगळ्यांक केलें म्हणून करून ना. मागीर ते सरान जाल्यार आपल्या मनशाक धाडटा म्हणून करून दिता म्हणून अजून करूं ना अजून करून ना. आनी मागीर रिपोर्ट डील जालें ते करून जाता म्हणून ते गेले ना मनीस नमस्कार येता तरी 20 रुपया म्हणलेलो आशिल्लो आनी ते ऑलरेडी आमी एम्प्लॉयर ते इंजिनियर हाडून दाखयलें पयलीं आमच्या बद्दल आनी नाम सगळो फोटो आशिल्लो
आणि तेन्ना आमी सांगलें की जरी मॉल मारून दिता तेजो कारण करता घरामध्ये जरी मॉल प्लस ते आतां लोकूय कचरो हाडून वयता आनी ते सगळे रस्त्यार हळशी जाल्ले आसा ते म्हाजे मनान अशें की ते खंय कॉस्ट रेगेल मागपाचें जेणे करून म्हणजे कोणाकूय त्रास जावपा ना हे ठरावचे आज आमी घेतल्या ते परत आमी आतां फुटबॉलाची नोकरी घातलेली आनी तेजे पावस सोंपतकीर काम करपा तयार तशेंच आज एक प्रश्न आहे की जे आमचे धोकादायक झाडां आसा तेजे विशयी की लोक मोठ्या रस्त्यार भितात हे करतात तेजे बी आमी आमगे सराव काडलेलो आसलो पूण आमकां परत रिटर्न करावं की झाडां कमीच वाचली आनी अशी 2 लाख म्हणून बी आमी पंचायती धाडपाक शकना तेजे फुडें विचार आमी करतली एक प्रश्न येयल्लो की जे कोणाक वीज म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आडिल्ले म्हणून ताजें कितें जालें तेजेर आतां जो प्रश्न आसा आमचे पंचायत सारकी पायप घरांत आशिल्ली आनी त्या टायमार हांव नाशिल्लें हांव एक देड म्हयनो म्हाजे कडेन हांव नाशिल्लें म्हाज्या प्रॉब्लेमा लागून कितें म्हाका कांय खबर ना आयज म्हाका एक ग्राम सभेक कळ्ळें पूण आतां आमी तें फुडें वचून तें काम करून कसलो प्रश्न कोवळे पंचायतीक जो ग्रावंड आसा तो खूब वर्सांनी पेंडींग आसा आनी ती जागा जी आसा पळय ती शांतादुर्गा देवस्थान आहे सो तांकां आमी वारंवार लेटर दिल्लें आसा आनी रिसेंटली आतां तेची मिटींग जाता 30 तारखेर तेजे पयलीं सुद्दां आमचे सेक्रेटरी आमचे सरपंच सगळ्यांनी आमची बॉडी डिसिजन घेवन तांकां एक लेटर केल्लें आसा की ती तुमी आमकां लिजार करून दिवची म्हणून जेणे करून आमचे जे गांवचे भुरगे आसा तांकां बरो ग्रावंड मेळचो खेळपाक सो तो आमचो सामको प्रयत्न आसा आनी हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची कमिटी आसा तेणी ही जागा ही जो हो ग्रावंड आसा तो आमकां पंचायतीक दिवचो जेणे करून बरें डेव्हलपमेंट जातलें आनी आमचे गांवच्यान बरे प्लेयर फुडें सरतात कोवळे पंचायती आमचे एकूय ग्रावंड दिला आनी हो ग्रावंड जालो न्ही भुरग्यांक बरें खेळपाक गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डान अस्नोडा युनायटेडाक 3-0 अशे गोल फरकांनी हारयलो. फोंडा फुटबॉलर्सान ही सर्त घडोवन हाडली. पळयात. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा जैतिवंत जावन 34वे अखिल गोय सेंट टेनिस इंटर विलेज फेस्टिवल सॉकर टुर्नामेंट 2024 चे सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली. कुर्टी फोंडेच्या एनिमल हजबंड्री खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत फकत 50 दिसाच्या काळात 100 इंच पावसाचो आंकडो हुपून हंगामी विक्रम मोडला. आयएमडीन सप्तका खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. खर पावसाचो चड परिणाम पेडणे, मुरगांव आणि काणकोण सारख्या वाठाराचेर जालो. गोंयांत एकंदर पावस सामान्य परस बरोच चड आसा. ह्या काळात सदच्या पावसाच्या पातळी परस 91.2% आसा. पुराय गोंयांत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्याचे दिसून येता. उत्तर आणि दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी जायत्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. गोंयांत सक्रिय मॉन्सून 25 जुलै मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी. एकंदर पावस सामान्य परस चड 91.2%. गोंयांत फकत 50 दिसात 100 इंच पावसाचो आंकडो हुपलो. नागरिकांनी सादूर रावचे आयएमडीचो सल्लो. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यादेगेर वचचे न्हय. सोमारचे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.